मुखार हांव सुशांत गोरकार सांगाती गौरांग प्रभू मर्कलेकार तुमचे मुखार आज परत एकदा साश्टीतल्यो नव्यो खबरी घेवन येतात आनी आज मडगांवां एक नवी गजाल घडली. नवी गजाल म्हणजे मडगांवांतल्यो समस्या वाढल्यात त्या मडगांवकारांक बरे दीस आयल्यात. हें कांय कळना कारण आज मडगांवकारांची घाणें आयकून घेवपा खातीर एकच दिसाक 2 मंत्री मडगांवाक आयले. एक आयिल्लो आमचो महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात जो सद्याक गोंय सरकारान चलो पंचायत म्हणून जी हे काडल्या मोहीम काडल्या त्या ताचे खातीर आयिल्लो. आनी आज सांजे परत आमचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हे फातोड्ड्या येयल्या लोकांचे घराणें आयकपाक. दोनूय हे जर पळयल्यार एक दिसता की हे परत एकदा फातोड्डा मडगांव हे कोण वयर कोण सकत अशें हे काय तशें कांय ना. फातोड्डा मडगांव विश्वाचो अशें ऑफिशियल जो गव्हर्नमेंटाचो चलो पंचायत अभियान म्हणटा पूण एक दुखाची गजाल म्हणल्यार थंय लोक खूब कमी आशिल्ले. लोकच नाशिल्ले म्हणजे आतां सगळे कावन्सिलरच चडशे कारण थंय हें करून कोणाक सांगूंकय ना. म्हणजे तशी जी म्युन्सिपालिटी रिकॉग्नायज करपाक जाय आशिल्ली जावं ताणें आपोवपाक जाय आशिल्लें तशें आपलें ना. आनी ते पळयल्यार जरी लोक आयिल्ले जाल्यार ते बसपाक लागून नाशिल्ले म्युन्सिपालिटी. दुसरी गजाल की फातोड्डे जालें थंय फातोड्डे तांणी बरें सिस्टमॅटीक सांगून घेवन आपलें हें करून आनी हो तांणी विजयान दिसता रिक्वेस्ट करून सुरेंद्र ढवळीकराक आपयलो. म्हणजे लोकांनी बरें इंटरेक्शन केलें तांणी आपले प्रश्न मांडले ताचे मुखार कितली समस्या आसात वेगवेगळ्या त्यो मांडल्यो. तशें ऑफिशियल तुमी आयिल्ल्यान तांणी त्यो एटेंडूय केल्यो. म्हणजे ती मागीर एनसीपीडीएची जावं की पीडब्ल्यूडीची जावं ताचे कडेन खातीं सुद्दां ना जाल्यार बेगीन ताचे कडेन जाता की तांणी एटेंड केली आनी तांच्या थंय सोल्युशन करपाचें ट्राय केलें. दुसरी गजाल आसा बाबूश मोन्सेरात संसोड्यार विजीट केली. संसोडो प्लांटूय ताणें पळयलो आनी संसोडो प्लांट पयलीं एकदम सॅटिस्फाय जालो म्हणजे जें काम चल्लां त्या हाजेर. आनी अशी म्युन्सिपालिटी दाखोवपाक सोदता की हें काम सामकें आमी केलां आनी आमकां क्रेडीट. बाबूशान सांगलें जशें की हें क्रेडीट तिनूय आमदारां वता म्हणून. त्या टायमार ताका हांवें विचारलें तुमी हायकोर्टाक विचारलें काय म्हणून. ताचे कडेन ताणें उत्तर नाशिल्लें. तो हांसलो आनी गेलो. कळ्ळें तुका. म्हणजे जें तुमी जें करून तुमी जें केलें ना ताका लागून हायकोर्टान तुमचेर बडी मारली आनी ताजे नंतर तुमी ते कामाक लागले. आनीक ताणें हातूंत भितर आनीक ताजो उल्लेख करपाकय जाय. लॅविन्सन मार्टिन्स लॅविन्सन मार्टिन्सान ना म्हणल्यार तरी सामकें तकालस घेवन म्हूण काम तशें काम करून ताका लागून हो जो सांगलेलो डोको दिसतालें कचऱ्याचें तें आतां जमनीचेर जमीन जवळपास जमीन जाल्ली आनी ताजी ताणें बाबूश मोन्सेरात ताजी तोखणाय केली. बरोबर. लॅविन्सन मार्टिन जो भायलोच न्ही भायर केला एकदम सामकें ताणें म्हणजे जावपाक अशक्य आशिल्लें तें करून दाखयलें. ताजे नंतर ताणें भितरूय म्हयनोभरात केलें. म्युन्सिपालिटी ताका दिवपाक रेडी नाशिल्ली. तुमी याद आसलें मिटींग घेवन म्युन्सिपालिटीन आपणे म्हूण घेतलो स्पेशल तुगेले डीएमएक सांगलें की आमी हें करतात आनी थंय तुमच्यांनी नाक मान घेतलें. लॅविन्सन मार्टिनान तांकां तोंडार सांगलें म्युन्सिपालिटीच्या तोंडार थापड मारिल्ल्यार अशें आपूण एक म्हयनो प्लांट चलयला मिशनरी बरी आसा आनी चलोवपाक शकना काय न्ही. बरी मिशनरी आसा थंय ताचो यूज करात. आपूण थंय सेग्रिगेशन 15 टन सुमार तो आपूण उलटा हाताळपाक शकता थंय. कळ्ळें तुका. आनी हे म्युन्सिपालिटी वळता वळता ते भितर उडयतात ते मिशनरीचेर पत्र घालून मिशनरी वाडले. आनी मागीर सांगप कितें ना एक पार्ट गेला एक आनी कितें गेला ताणें सांगलां लॅविन्सन मार्टिनान क्लियर केला 15 टन थंय इजिली हँडल करपाक जाता. आनी आज ताणें प्रस्ताव दिलो त्या प्रमाणे एक तो बायोडायजस्ट भायर दवरता तो म्हणटा दुसरो आनी बायोडायजस्ट जायल्या भितर बसोवया. सो 15-30 टनाचे हांगा हे जातले. प्लस जो आतां सद्याक बंद पडला जो एससीपीडीएक बाजारांत आशिल्लो 5 टन तो परत सारको करूं जाय. ताजेर हे जवळपास दर दिसा 35 टन जो ओलो कचरो मडगांवाक तयार जाता ते ताजेर प्रक्रिया करपाक शक्य आसा. ताका लागून जातलें कितें की पयलीं म्हणटा हांगासाकून पयशे उरतले. प्लस वाटेर जर स्पिलेज जावन लोकांक त्रास जाता आनी काकोडेचे लोक जर अशेंच जर चल्ले जाल्यार काकोडेचे लोक ते रस्त्यार रावून गाडी बंद करतले आनी परत एक क्रायसीस तयार जावपाक शकता. ताजे परस म्हाका दिसता मडगांव पालिकेन जर अशें जर ह्या सोल्युशनाचेर जाता जाल्यार करचें. आनीक म्हत्वाचो बाबूशान जो प्रश्न आज हे काडला तो आडसराचें कोयर. आता आडसराचें कोयर म्हणटा जबाबदारी पालिकेची म्हणटा पालिका हे घेना म्हणटा पालिका आतां कशें फोर घेना म्हणटा सोपो घेना. ताणें सिंपल सांगलां तुमी थंय तांकां मेकॅनिझम करा तांचे कडेन जर मेकॅनिझम ना तुमी बंद करा.
आता पालिका किती करता थंयच्यान हाडून उडयले हांगच्यान उडयले जर तूं सगळ्या जर भवन पळयले ते कितें म्हणटा कोण बाणावलेच्यान हाडून उडयता बाणावले आनी कोलवा इतले हाडसरकार बरें फाटावचे मडगांवचे करता मडगांवान तुमी खंय उडयता तुमी कितले हाडसरकार दवरले ते पळयात तुमी कळ्ळें तुका आनी पयर सुद्दां तुका आमी शिवजयंती केल्ले ताका अक्षरशः धापून दवरिल्ली म्हणजे हावसिंग बोर्डाक एक डे जाला थंय धापून दवरल्यात अशें करून मडगांवाक तुगेलें कितलें जाता आतां बाबुशान बरें सांगता की तुमी हाडसराची तुमी डिलींग करा इधर तुमी तो नेट शेडार एक घेवपा पडटलो जो पिटो करपाक शकता पिटो केलो जाल्यार तुमी उडयता खंय पडटे तो घेतात लोक घेतात साऱ्याक बिऱ्याक ना जाल्यार तुमी तांकां तुमी हें घेतात न्ही तुमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तांचेर घालात की ते खंय उडयतले आमी कचरो नेक्स्ट वॉन्टेड आनी मागीर तांकां विकपाक येतना बंद करात आतां सचिन ढवळीकराचे आयची सद्या सांजेची मिटींगेची ताणी एकदम लोकांनी ताका बरो म्हणजे प्रश्न मांडले खुबशे आनी सजेशनां केली की ताणी एटेंडिबल केली तातूंत भितर एक हें आशिल्लो पार्किंगाचो लोकांनी चडशे लोकांनी मुद्दे घालप तातूंत भितर मुद्दे मांडले ते पार्किंग रस्त्यार जावपी दोनी सायडीच्यान पार्किंग आनी ताका लागून तांचे रहिवाशांक कशे त्रास जातात म्हणजे पार्क करता आनी तूं वता तातूंत मागीर थोडे एबंडंट गाडी आसात पूण आपल्याले बिजनस म्हणजे रेंट अ कॅब थोडे कडेन पार्क करतात हाजेर मातसो हें घेयात आनी एक मुद्दो असो आयलो की विजय सरदेसायान जेन्ना फातोर्डा म्हणजे ट्रॅफिक पुलिसाक विचारलें फातोर्ड्या खातीर पांच काय 6 ट्रॅफिक पुलीस आसात तातूंतली 3 वतात तुगेले 2 पुलीस वतात गोलचे सर्कला कडेन आयनीचे सर्कल आसा प्रेझेंटेशना कॉन्व्हेंटा कडेन वतात थंय वतात आनी उरिल्ले आसा तशे म्हणजे मॅनेज करपाक कोण ना आतां ते लोक मागतात तुमी मारात तालांव दियात तालांव कोण पार्क करतना एक्शन घेयात कळ्ळें तुका मडगांवाक ताजे ऑपोजीट आसा दुसरी विजय सरदेसायान सांगलें की आपणे सीएमाक सगळी लेटर केल्ली आसा पुलीस स्टेशनच जे कोलवा टी नोटिफाय कर म्हणटा ते पुलीस स्टेशन ट्रॅफिकाचे आपल्याक दी आनी जात जाल्यार हांगा इंटेलिजन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सर्वेलन्स ते कॅमेरा जे आसात मेडिसिन ते हाडूंक सो दॅट मॅनपावर कमी जातलो आनी कोणाक तालांव येतकीर लोक हें करपा ना फातोर्डेची मेन रस्त्यार तशें दुसरी एक विषय आयलो तो म्हणजे पण हांव तो मातशें तुका हें करता सगळेच पळयलें जाल्यार फातोर्डे फॉरवर्ड वता सगळे दृश्टींतल्यान कितें सगळे टॅक्निकल हें जाता ते आनी मडगांवां सोण्णाचे हें बिलो कसो जावपाचो ताजेर हाडटा जायना तुका आनीक सांगपाक म्हणल्यार हें कोण मागनात कोण आमदार मागनात ट्रॅफिक आनी कॅमेरा कारण तांकां लोक हें करतलो जे म्हणटा आपल्याक दी शिस्तीव दी रस्ते व्हड केल्यार वचपाक ट्रॅफिक दुसरे एक बरो इम्पॉर्टंट मुद्दो आयलो तो म्हणजे सिटी बसीस आनी सिटी बसीसान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कसो आसतो हाचे कारण गाडी घेवन येवपाक लोक कमी जातले आतां आमकां जर पळयलो जाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तसो ना कनेक्टिविटी ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट अमकेच रुटार ते म्हाका जर रविंद्र भवनाकडे वचना जाल्यार म्हाका पयलीं वचून थंय कोलवा 2-3 बसी चेंज करच्यो पडटल्यो एक तर बसी चेंज करची पडटले मोटरसायकल वचचें पडटलें आनी परत वचचें पडटलें सो संतोष कामत म्हणटे बरो एक 12+1 म्हण 12+2 म्हणून एक रूट फायनल करून म्हणजे ताणी बरी स्टडी केली ताचेर कसो पळोवपाक गेल्यार बरो आनी ताणी सांगलें की प्रेजेंट केली ताचेर मागीर विजय सरदेसाय सांगलें की कदंबा कडेन सद्या बसी घालपाक फंड ना ह्यो घाल ताका लागून ताणी म्हाजी बस म्हणटा ती केली आतां प्रायवेट बसी धरूनच म्हजी बस म्हणटा ती तुगेल्या हाजेर जाता जाल्यार पळोवपाचें पूण तातूंत भितर प्रॉब्लम आसना प्रायवेट बसी ज्यो मिनी बसी चलतात त्यो अमकेच रुटार चलतात हावसिंग बोर्ड टू मडगांव हे पॅसेंजर घेवन येतात ते ही सायडीच्यान जर तूं बस वतली जाल्यार तुका दुसरी बस करपाक पडटली ताणी तो एक कन्सेप्ट बरो पयलीं एक मडगांव एक तातूंत भितर तो शांत सुनील ढवळीकरान मागीर ती याद करून दिली की म्हाका तें नांव याद जायना तो म्हणपालो पयलीं म्हणपालो ही बस चलताली आनी हांगा लोहिया मैदाना फाटल्यान म्हणपालो हें आशिल्लें ताचे 12 काय हांव तें सांगपाक सोदतालो तेन्ना कशी वताली की पयलीं बस वताली तर चार साकून बर्थडे साकून बर्थडे साकून हाजे कडेन वताली आमी चौगुले कॉलेज येता आसतना संतोष गॅरेजान एक हाजे कडल्यान येताले हो एक परत दुसऱ्यो जाल्यार संतोष गॅरेजा कडल्यान वचून चौगुले कॉलेजी कडल्यान बर्थडेच्यान येताले रिंग रोड सिस्टम तें तो म्हणटा तेन्ना हो आमचो कोण ढवळीकार थंय चौगुले शिकतालो ती सिस्टम म्हणटालो ती सिस्टमीचेर कितें करपाक जाय पूण आतां कशें आसा तेन्नाची पॉप्युलेशन आनीक हें कमी आशिल्ली लोकवस्ती घरां कमी आशिल्ली तेन्ना हावसिंग बोर्ड इतलो वाडलेलो आतां तुका पॉप्युलेशनय वाडला आनी घरांय वाडल्या म्हणजे घर वाडटा पॉप्युलेशन वाडटा घर वाडटा
सो आता मातसो वेगळो रूट एक स्पेशल हाजे खातीर करपाक जाय तो ताणें मांडला आतां गोंय मुखार हाजेर येता कितें तरी सोल्युशन येतलें जावं हो रूट तेगेलो अमलाक घेतले जावं ऑफिसर बसून ते रुटाचेर आनी बरो रूट तांचे तकलेंतल्यान जर तागेली आयडिया घेवन प्लस अशेंच पणजी चालू आसा पणजी आतां सिटी फोडल्या म्हणून ते हे जावून नाजाल्यार तांचे एक रूट आसा की जी गाडी भितर वता बस वता ती आल्तिनाचे कडून आल्तिनाक रावंड मारून परत दोनापावल सावन सकयल येवन परत सिटीक येता आनी दुसरी आसा ती वायस वर्सा जाता सो तोच जर मॉडेल हांगा मडगांवाक येतलो जाल्यार म्हाका म्हजे कोतान अर्दे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता 100% पूण ताका लागून बसी जाय बसी स्मार्ट सिटी अंडर जशी बसी घेतल्यो तशी बसी हाडून दितलो पूण हो जावचो मेन जावपाक जाय हांगा तूं जाणा हे 2012 समज फातर घालो जाल्यार अजून थंय शेड जायना 24 पूण ह्योच आतां आशिल्ल्यो आमच्या खबऱ्यांनी कितें म्हणजे 5 धर्मान जावं पूण मडगांवचे बरें जावं अशें म्हणटात म्हणजे विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत हांची चडावड जावन ताणें एक मंत्र्याक हाडलो आनी दुसऱ्याक मंत्र्याक हाडलो कितेंय जावं अशी चडावड सुद्दां जावं पूण मडगांवचे बरें जावं ही आमचीच न्ही म्हाका दिसता ही सगळे मडगांवकारांची इच्छा आसतली सगळे मडगांवकार न्ही सगळे साश्टीकार आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांची इच्छा सगळ्यांक मडगांव येवपाक जाय सो हे जावचें इतलें मागतात आनी ही चर्चा आमी सद्या हांगाच थांबयतात आनीक म्हाका दिसता की आमी फाटले खेपे म्हणटाले 2023 जरी काय जालें जाल्यार 24 मातशें कितें तरी बरें जातलें दिसता म्हणून तें जावचें अशी आमची मागणी आसा आनीक हे जातलें अशी आमची इच्छा आमकां दिसता सो ह्या जाग्यार आमी चर्चा थांबयतात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही सगळ्यांक देव बरें करूं